गोंय सरकार एका फाटोफाट एक गोंयकारांचे खाशेलपण आशिल्ल्या उत्पादनांक जीआय टॅग मेळपा खातीर यत्न करता. सद्याक गोंयचे हुर्राक आणि कावी आर्टाक जीआय टॅगा खातीर अर्ज केला. उर्राकाक फायल केला मी साधारण 1 म्हयनो जालो. ॲक्च्युअली कितें जालां की महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान जेन्ना उर्राक हब म्हणून कोस्टल बेल्टात खास करून कोंकण रिजन जे बेल्ट आहा त्या बेल्टाक तेंच्यांनी उर्राक हब परमिशन दिवपाचें म्हणून तेंच्यांनी कितें पेपरार बातमी वाचली आमी. आनी मागीर आमची जेन्ना GFDCन जेन्ना मिटींग जाली, मॅडम दिव्या राणे आशिल्ली, तिनं मातशें थोडें हें केलें की जर महाराष्ट्रा जर उर्राक हब दिता जाल्यार गोंयांतूच आसपाक जाय GI म्हणून. आनी आमी ते करून आमी पयलीं GI घेवपाचो आनी ते आमी प्रमोट करपाचे पयलीं. ते गोवा इज द कोस्टल आनी ट्युरिजम स्टेट. तेका लागून आमचे डायरेक्टर जे आसा लेविन्सन सर, तेंच्यांनी इमिजिएट तेचेर आमकां काम करपाचे हे दिले, निर्देश दिले आनी आमी तेचेर काम करून ते GI आमी फायल केलो. आनी खंयचे नवे प्रोडक्ट वा बी तशें घेवपाचे हा फुडें? आतां ॲक्च्युली गोंय सरकारचे जे अधिवेशन जाता त्या अधिवेशनान तेंच्यांनी बजेट जे आसता तेतूर गोवा सरकारान ऑलरेडी डिक्लेअर केला गोवा फीश करी रायस, मागीर गोंयचे पाव, मागीर आमची चिकन शाकोती, पाव भाजी, रेशद मसाला, असे वेगवेगळे आयटम हे वेगवेगळे आयटम हे केला. मागीर गोंयचे आमचे फीश आमट तिखट, किसमूर, गोंयचे मणगणेचे आमी वेगवेगळ्या फेस्तान आमी सणाक आमी करता. हे सगळे रायस प्लेटीन येतले? हे आमी कितें करतले, हे ल्हान ल्हान आयटम आहा ते आमी आमचे स्पेशल रायस प्लेट अशें करून गोंयची स्पेशल रायस प्लेट, एक रायस प्लेट करून आमी तेतून ते समाविष्ट करतले तेका सगळे आयटमांत. कणगां गोंयची कितें वचपातली? गोंयची कणगां हेची खासियत आमी कितें आहा, तेका थ्रेड्स आसता, फायबर म्हणटा आमी, खूब कमी. भायलो पळय कणगी येता तेका तो मोठ्या प्रमाणात थ्रेड आसतात, फायबर आसता. ती गोंयच्या खास करून जे पळय आगशी भागांत जे लोक रोयता त्या भागांतले कणगां जर हे केल्यार त्या भागांक अत्यंत कमी प्रमाणात हे मेळटा, फायबर मेळटा. आनी ती लोक मोठ्या प्रमाणात ताका डिमांड आसता. आमच्या जेन्ना फेस्टिवल आमचे होली आनी शिगमो सुरू जाता त्या टायमार तयार जाता, त्या टायमार मोठ्या प्रमाणात ताका डिमांड आसता. ती आमी GI करपाक आमचो विचार चाललो. पाव म्हटल्यार फक्त पाव आसतलो काय पोळी आसतली? पाव, पोळी, उणो हे आमचे गोंयची खासियत आहा. उणो एक तर पोर्तुगीज नांव आसा आनी ते युनिकनेस आहा म्हणून तिनाय आयटम आमी हे करतले. रेचाद मसाला सुद्दां गोंयचे युनिकनेस आहा रेचाद मसालाचो, कारण तो मॅक्रल रेचाद मसाला आमी करता. गोंयची खूब एक आवडटी हे आसा ती. आतां बाजारांत जो बांगडा येयला तो लोक प्रिफर करता रेचाद फ्राय करपाक. त्या शिवाय गोंयचे सॉसेजीस जे आहा तेका तो रेचाद मसालो मोठ्या प्रमाणात वापरता. ते रेचाद मसाला सुद्दां आमी GI घेवपाची आमची आसा. कुणबी साडी आमी ॲक्च्युली गोंय सरकारचे आमकां खूब 1-2 वर्सां पासून हे संदर्भात आमकां डायरेक्टर्स आयिल्ले आसात. पण कुणबी साडीची बॉर्डर जी आसा ते बॉर्डरचें काम अजून सुरू जावंक नाशिल्लें. पण आतां गोंय सरकार आनी नाबार्ड हेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणात हे बाबतींत काम केल्लें आसा आनी विवर्स असोसिएशन ऑलरेडी फॉर्म केल्लें आसा, जी आमकां एक एप्लिकंट म्हणून आमकां रेडीमेड असोसिएशन आमकां मेळिल्लें आसा. कदाचित आमी म्हाका दिसता की फुडल्या 1 म्हयन्या भितर आमी जे कुणबी साडीचो फायल करतले, एप्लिकेशन फायल करतले आमी, कारण ते कुणबी साडी वीथ बॉर्डर हे काम सुद्दां कोरगांवच्या तेंच्या हँडलूमान चालू जाल्लें आसा. तेजे उपरांत एप्लिकेशन वयतलें? चालू जाल्लें आसा. आमी ते आतां नोट करतले कितें प्रोसेस, बॉर्डर कशी विविंग करतात ती आमी नोट हे करतले आनी आमी फायल करतले. आता मेरेन सुमार 10 उत्पादनांक GI टॅग मेळ्ळे जाल्यार 10 अर्ज पेंडींग आसात. GI टॅग मेळिल्लीं उत्पादनां: फेणी, खोला मिरसांग, हरमल मिरसांग, मंडोळी केळी, गोंयचे खाजे, गोंयची बिबिंका, आक्षीचे वांयगे, काजू, 7 शिरा भेणो, मानकुराद आंबो. अर्ज पेंडींग आशिल्लीं उत्पादनां: हुर्राक, कावियाट, गोंयचो मुसरात आंबो, गोंयचो मांगिलाल आंबो, माडाची फेणी, कुरकुट तांदूळ, मुट्टो आनी काजू, नाल्लाची कवचां आनी शिल्प, गोंयचे घुमट, गोंयच्यो सॉसेजीस. अर्ज करून उपरांत त्या प्रॉडक्टाक कित्याक गोंयचो म्हणून GI टॅग मेळपाक जाय हें सिद्ध करपाक बरीच प्रक्रिया आसता. जर एकदा एप्लिकेशन केलें तुमचे डिपार्टमेंटान, जेन्ना एप्लिकेशन केलें की मागीर प्रोसेस कितें आसतली काय डायरेक्ट तुमच्या रिपोर्टाचेर अप्रूव जाता ते? ना, ॲक्च्युअली ताका खूब प्रोसेस आहा. ताका सगळ्यात पयलीं म्हणजे ओरिजीन आनी हिस्टोरिकल रेकॉर्ड हे म्हत्वाचे डॉक्युमेंट ताका अटॅच करचे पडटा विथ एप्लिकेशन. समज हेतूर काय जर डेफिशियन्सी आहा डॉक्युमेंट्सान जाल्यार फर्स्ट टायम इमिजिएटली आफ्टर फायलींग ते GI रजिस्टर ऑफिसर गो थ्रू अवर एप्लिकेशन आनी ते पळयता कितें एनी डेफिशियन्सी इन द डॉक्युमेंट एंड दे सेंड इट आउट लॉंग
25-30 questionnaires they submit us Okay. that we have to answer within 1 month time regarding all deficiencies. Once if they satisfied with the deficiencies reply, then they consider for this examination. Examination केन्ना जातले निश्चित ना तांकां टायम ना केन्ना जातले because they have workload has increased considering the entire country. There is only single office working in the Chennai Okay. for entire country. So it takes normally GI application process take 1.5 to 2 years also sometimes. Okay. Yeah. पण हे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट काय प्रोड्युसरांकू इन्वॉल्व करताय process? Yeah, actually we are going through producers because finally they are the beneficiaries. So we are from first day we are bringing them on the platform for the producers. We form their association. If they are also already association ready is that, then we take the government approval and we involve them in the process. Otherwise we form the association, new association we form. We take a special program and we form the association of them. We had recently. टीम येतात दिल्लीच्या तू चेन्नईच्यान बी Yeah. हांगासर फायनल Yeah, actually- प्रोड्युसरांक Yeah. मेळटा. Final J examination जाता, that time the producer has to defend that J application with the experts. Okay. There are 5-6 expert committee comes, then the registrar also comes attend the meeting. Registrar is the main authority in the entire process. By default, he is the controller of patent. He is the by default registrar of the GI, geographical Okay. indication. So he comes and under his chairmanship, the entire expert committee evaluate the proposal, and during that meeting the producer has to defend this GI. Why the GI, our product is, they should give the GI to our product, that certification. If they satisfied, then only we get the GI. सर हे आता मी लिस्ट आउट केलंय 9 सुमार प्रोडक्ट पुढे ऍप्लिकेशन घालपाक. Yeah. पण आनीकू पुढे येवपाक शकता म्हणजे तुमचे Yeah, there are many lists there. I mean, government every year there's, see, of course after finishing the task, government give up the new task. न्यू टास्क. In addition, there are many other items. Now see, we have unique coconut varieties of Goa. Banawali is there, Kalungit is there. There are many unique varieties are there. In case of food also, there are unique varieties of foods is there. We have dosa, dose we say. That Dosh. besan dal, dosa. Dosh. Like that, many items are there which are under our list is already there. But we are giving priority for which we can promote in the Okay. market. So that is very important. So now see, Goa cashew it's very difficult to get a GI for Goa cashew. We had taken due care in including all the Goan varieties in that. ओके. There are 13-14 varieties are there. In addition, we have added one local bhutto variety. Local bhutto means which include all the other varieties which are not been listed or not been named. So that is the uniqueness of Goa cashew. That how we got that GI, because now nobody can this thing. Challenge. Nobody can challenge. But that my this thing, this local variety is not involved. This is not nothing can be happen in that case. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि रुपेश राऊत.